हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली. गोवन क्रिएशन 2.0 या चॅनलला आवडल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव बरें आसा आनी तुमी बी बरी आसतली अशें चिंतता. टायम जालो असो 11:30. बायक पावयला बालवाडीन. आयज ते बेगीन उठले. काल ते बेगीन न्हिदलेले आनी ताका काल सांगलेलें न्हू फाल्यांच्यान बालवाडी स्टार्ट. तूं वयता मुगो कित्याक हालीं ते आमी तुळशीच्या लग्नाक बी आसली तेन्ना धाकटे बाळंगडा खेळटाले आनी ते बालवाडीन बीन वयता. सो ते खूब एक्सायटेड आसलेले. बेगीन उठले आयज ते 9 पयलींच उठले. सो ताका मागीर बेगीन ब्रश केलो, चपाती बरयली, हाफूच खाल्ली तेणें. मागीर तेणें पुजा बीन केली. आयज मंगळार न्हू, गौतम पुजा करतालो सो तेणें बी केली. आपणें बरी आरती बीन घेतली आनी फाटीक लागलेले सामके पावय करून. सो गौतमान ताका पावयलें आनी आतां हांव 11:30 करता ब्रेकफास्ट करता आनी सोमतेच ताका व्हरोंक येता. सकाळीं कामूच जायना. बाय उठलें न्हू आनी मागीर कामूच जायना. मागीर हांवें सगळें काम केलें, म्हाजे कपडे बीन सुकत घातले. आतां ब्रेकफास्ट करता. एक रेसिपी शूट केला तुमच्या वांगडा शेअर करता आनी ब्रेकफास्ट करता. आतां दाखयता तुमकां ब्रेकफास्टाक कितें आसा तें. मागीर तुमी रेसिपी पळया आनी मागीर हांव बायक हाडपाक वयता. मागीर म्हाका बेगीन रांदपाक जाय कित्याक गौतम जेवणाक येतलो आनी परत कामाक वयतलो. सो अशें आसा दाखयता तुमकां. चल पळय, हो आसा आयचो ब्रेकफास्ट. भाजी, ही पुरी भाजी वांगडा खाता पळय ती आलू की भाजी, बटाट्याची भाजी, आलू की सब्जी म्हणटात ताका. रेस्टॉरंटान बीन मेळटा ही. मोस्टली गोंयच्या हॉटेलांसी मेळना, पूण रेस्टॉरंटान जेन्ना पुरी भाजी ब्रेकफास्टाक सर्व करता तेन्ना मेळटा. आनी हांवें चपाती घेतली कित्याक पुरी परत तेलाचें बरें जायना न्हू. आनी चाव घेतलो. चाव आयज हांवें मिल्क पावडर घालून केला कित्याक दुदाची पोती नासली आनी आतां म्हाका टायम ना हाडपाक. सो बेगीन केली. घेता, खाता बेगीन ब्रेकफास्ट आनी वयता. पळयत आतां एक तुमकां रेसिपी दाखयता. बटाट ऑलरेडी उकडून दवरला. हितून घालता हांव सरसुका तेल. चड जालें मातशें घालूंक जाय. बारीक चॉप केल्लो ऑनियन, आनी हे रेसिपी न्हू सरसुका तेलूच जाय पडटा. बाकीचे हितून तितली बरी टेस्ट येयना. कांदा बरो रोस्ट जाला म्हणटकीर एक काश्मीरी मिरसांग अशी 2 हे करून घालपाची. 2 हे करून घाला नाजाल्यार तेची तिखसाण जी आसा पळय ती येवची ना. आनी बरें असो रोस्ट करून घेवपाक जाय. हितून हांवें 2 टमाटाची अशी प्युरी करून घेतल्या. ती प्युरी घालून घेवपाक जाय. बटाट घातल्या उपरांत सोमतेच तितून उकडलेले बटाट अशे मॅश करून घालपाक जाय. सो तुमकां कितले बटाट थिकनेस जाय पळय ती अकॉर्डिंगली तुमी घालून घेवपाचें. सो आतां बटाट हांवें ऑलरेडी 2 बटाट घातल्या स्मॉल सायजीचे. ओके, आनी तितून आतां सगळे मसाले घालून घेवपाचे. हांवें घातला हळदी पावडर, घालपाचो होममेड गरम मसालो. तितून उदक घालपाचें म्हणजे जितली पातळ जाय पळय तितलें उदक घालून घेवपाचें. चवी पुरतें मीठ घालून घेवपाचें. थोडेशें न्हू हांवें गोड घातला तितून कित्याक गोडान बरी टेस्ट येता आनी हेका बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय. सो आतां हांव तितून मेन जें आहा पळय तें घालता तें म्हणजे इमलीचें उदक, आमटाणचें उदक तितून घालपाक जाय आनी तें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी परत एकदां खतखतो काडून घेवपाक जाय. लास्ट आमकां घालपाक जाय कोथमीर आनी ही भाजी सर्व करपाक जाय. तुमकां कितली थिकनेस जाय. ऑलरेडी कूक जाल्ली आसा आनी बटाट बी ऑलरेडी उकडलेलो आसा. सो ही भाजी ऑलरेडी रेडी जाल्ली आसा. सो तुमकां कितली थिकनेस जाय अकॉर्डिंगली दवरपाची आनी ही भाजी सर्व करपाची. बेगीन करता ब्रेकफास्ट आनी वयता बायक हाडूंक कित्याक ऑलरेडी 11:15 जायत येयली. सो 10-5 मिनटांनी कित्याक 12 सुट्टा दिसताना आयज फर्स्टूच डे न्हू. सो म्हाका दिसता बेगीन सुट्टली. सो वयता आतां. टायम जालो 11:15. ब्रेकफास्ट बी सगळें जालें आनी आतां वयता हांव बायक हाडपाक बालवाडीनसून. खूब हेवी ब्रेकफास्ट केलो हांवें. चाव आनी चपाती आनी भाजी आनी येन्ना म्हाका आतां भूक लागची ना. डायरेक्ट म्हाका आतां न्हू भूक लागतली सांजची. दिसभर आतां चिया सीड्स बॉटलीन घालून दवरल्या. चिया सीड्साचें उदक पियत रावतलें. पेर आमच्या ऑन द वे टू बालवाडी आनी न्हू सदांच फुलां फुलता आनी आमची तेन्ना फुलां फुलात ना. पळया चलता दोगांय वाट कशेंच आयकना. रोडार आपूण चलता म्हणटा आनी ह्या रोडाक तर कितल्यो गाडयो येता तुमकां खबरूच आसा. आतां मम्मा आनी बाय चलता. ताका सांगल्यार तूं चल कांय प्रॉब्लेम ना, पण मम्माचो हात धर. मम्माचो हात धरपाचो ना ताका. आतां टायम जाल्लो आसा 4:45 आनी 5 सुमार एक्झॅक्टली आमी भायर सरतली. बालवाडींच्यान येवन मागीर कांय शूट करूंक ना. का बरयलें आनी आमी दोगांय न्हिदली. आतां आमी उठल्या आनी आतां आमी बालवाडीन वयता न्ही सॉरी मॉलान वयता.
2-3 गोष्टी घेवपाक जाय आनी मागीर घरांत आसतना आमी मातशें एक रावंड मारून येवया म्हणटा. दाखयता दाडाचें चप्पल दाखय. हांव बीच रेडी जाला, बायक आतां बेगीन रेडी करता आनी मागीर आमी भायर सरता. पळय कितें जालें, चलता तें पण ग्लास फुटलो. ताका ग्लास घालूंक दिवपाक येयल्लें हांव, पण गौतम एकूच दीस व्हरता. फाटल्यान भरलेलें कित्याक मॅडम फुडें भरलेली म्हणून आनी हांव फाटल्यान भरलें तें पयलें आनी आपुणूय फाटल्यान येयलें. एकूच दीस गौतम व्हरता न्हू, सो सगळीं कामां एकाच दिसान हांव फिनीश करून सोदतालें. पण तें शॉप बंद आसा. आतां यू स्टारान वयता, म्हाका 2 टी-शर्ट घेता. पयलीं एका काय शेवपुरी जाय मॅडमी आमची, सो आमकां खावपाक मेळटली. पयलीं शेवपुरी खावपाक वयता, मागीर आमी यू स्टारान वयता टी-शर्टां घेवपाक, मागीर मॉलान वयता. हांगालो व्यू पळयात कितलो बेस्ट सारको. हांगातलो व्यू पळयात तुजो कितलो बरो असो सारको. आनी पावली आतां आमी शेवपुरी खावपाक करता तर रेडी. आतां आमी यू स्टारान येयल्या. ऑलरेडी म्हाका 2 टी-शर्टां घेतल्या आनी जस्ट तुमकां लूक दाखयता. बरें आसता हेंचें कलेक्शन. आमी गौतमाक बीन हांगासलेच घेतलेले. आनी बाय खूब मस्ती करता पळय पळय. हय तुका घेवया. हय बाय हें कितें गो, हेका कितें म्हणटा? माथ्याक घालपाचें. हय 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 आत्तां हेल्मेट म्हणटाले मगो. ही 2 तेणी म्हाका घेतल्या. बरी सजागेन जस्ट आमी मॉलान पावली. चड सामान घेवपाचें ना, बेश्टी घरान बसूनूच आसता म्हणून हांवें म्हटलें चल एक रावंड कसो जातलो. आनी तुमकां दाखयता कितें आहा तें मॉलान. बायक कपडे चेंज केले आनी शूज तेच्या हातीन घेतले आनी वयता आतां. टायम जाल्लो असं 8:30 जस्ट घरा पावले. मॉलान कांयच शूट करूं ना कित्याक बायन खूब मस्ती केली. ट्रॉली घेताले आनी कितें दिसता पळय तें आमची ट्रॉली ताका सारकी खबर आसली. कितें दिसता तें भितून घालताले. सो मागीर हांवें कांय शूट करूं ना. दाखयता तुमकां कितें कितें घेतलां तें. तेल नासलें, हो एक बिस्कीट घेतला खावपाक. सो हें घेतलें तेल, खबर ना कशें तें. फर्स्ट टायम हें घेतलां. लेमन स्क्विजर म्हाजे कडेन नासलो, तो एक घेतला आनी ताका ओपनर बी आसा, सो बरो आसा. आनी आमी प्युअर घीत यूज करता, सो हें घेतलां. ही गौतमान म्हाका 2 यू स्टारान टी-शर्ट घेतल्या. पळय घालून मागीर दिसतलीच. बरो कलर आहा न्हू, त्याचीच चॉयस ती. हें घेतलें, हें मम्मीन एक दिवपाक घेतलें. चण्याची दाळ, नाश्तो बीन तें सगळें घेतलां. आनी बायक बालवाडीन वयपाक ही बॉटल घेतल्या. बरी आसा न्हू बॉटल, भितरल्यान स्टील आसा आनी 99 रुपीसांक आसा. ऑलरेडी कितल्यो बॉटली जाल्यो, सो आनी एक घेतल्या ही. हें सामान सगळें काडून दवरता आतां. हो व्हिडिओ हांगाच एंड घेता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. म्हाका हे टी-शर्ट घेतला, स्नॅकिंग इज माय गार्डियन. म्हाका तुका खंय सारकें परफेक्ट आहा खंय, पण एक्चुली आतां पुण्यान खूब जे स्नॅकिंग आसा पळय ते सोडलेले आसा. खावपाचें खूब कमी केलां पयलींकून. नो कट्स नो ग्लोरी, हें बी म्हाज्या खातीर बरें आहा.